नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्याक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मनोज परब आनी पदाधिकाऱ्यां वांगडा आपयल्ले चर्चेक हजर रावपाक आमदार विरेशान दिलो न्हयकार. न्हयकाराचो ईमेल धाडलो आरजीपीच्या अध्यक्षाक. ईमेलांत मांडले म्हत्वाचे मुद्दे. वास्को हार्बर वाठारांत कोसळे पाळसण. एका कामगाराक आयले मरण, जाल्यार हेर कामगार जाल्यात जखमी. फुडलो तपास आसा सुरू. सोमारा आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाची जाली बसका. आपत्ती वेवस्थापनाच्या फाटभुंयेर पंचायत नगरपालिका सयत तिनूय जिल्ह्यां खातीर निधी केला वाटप. मुख्यमंत्र्यांची माहिती. नीट पेपर फुटी प्रकरणात सीबीआयन लातूर आरसीसी कोचिंग क्लासेसच्या संचालकाक केली अटक. पेपर फुटी प्रकरणात महत्वाचे वांगडी आशिल्ल्याचे उक्ताडार. जीएमसी सयत जिल्लो हॉस्पिटलांनी सोरोप चाविल्ल्याचे वखद आसा उपलब्ध. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती. आणि हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येल्लो अलर्ट केला जारी. 18 आणि 19 मे गडगडा सयत पावस पडपाची आसा शक्यताय. आता खबरो विस्तारान. वास्को वाठारांत पाळसण कोसळ्याची धोक्कदायक घडणूक मुखार आयल्या. ह्या घडणुकेंत एकल्या कामगाराक मरण आयले, जाल्यार हेर कामगार जखमी जाल्यात. आयतारा पावस पडिल्ल्यान वाठारांतली माती मोव जाल्ल्यान ही दुर्दैवी घडणूक घडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण क्रूज सेंटर आणि पर्यटन क्षेत्राक जोडपा खातीर सडा हार्बर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे आनी दोंगर कापून रिटेनिंग वॉल बांदपाचें काम फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन सुरू आशिल्लें. आयतारा गोंयांत घोग्यांनी पावस पडिल्ल्या खातीर हार्बर वाठारांतली माती मोव जाली. सोमारा सकाळीं जेन्ना ह्या वणटीचें कॉन्क्रिटीकरणाचें काम सुरू आशिल्लें तेन्ना अचकीत वयल्यान मातयेची रास एका कामगाराचेर पडली. पाळसण कोसळ्ळे तेन्ना घडणूक थळार 4 कामगार काम करताले. माती कोसळटना पळोवन हेर 3 कामगारांनी थंयच्यान पळ काडलो. मात दुर्दैवान मनोरंजन बिंद ह्या कामगाराचेर मातयेची रास पडिल्ल्यान ताचे पोंदा पडून घुस्मटून ताका मरण आयलें. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत वास्को उजो पालोवपी दळ आनी थळावे पुलीस बेगोबेग घडणूक थळार पावले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी झुजा पावण्यार बचाव कार्य राबोवन मातयेच्या पोंदा आशिल्ल्या कामगाराची कूड भायर काडली. तशेंच हेर कामगारांक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केले. मजगतीं पुलीस अधीक्षक गुरुदास कदम, थळावा आमदार संकल्प आमोणकर आनी दक्षिण गोंयची जिल्लोधिकारी एकनाथ लिटस हांणी पाळसण कोसळ्ळे सुवातेची पळोवणी केली. हेर अधिकाऱ्यां वांगडा केल्ले जोड पळोवणेंत कंत्राटदाराक आदींच इशारो दिल्लो अशें आमदार संकल्प आमोणकरान सांगलें. लँडस्लायड जाले म्हळ्यार ते पावसा लागून काल मातशें सॉफ्ट जालेशें दिसता. फ्रेशली कट आसा तो पोर्शन आनी ते सकयल रिटेनिंग वॉलाचे 4 लेबरर काम करताले कॉन्क्रिटाचे. तातूंत ते लँडस्लायड जातकीर तो एकटो ट्रॅप जालो. 3 जाण तातूंतल्यान हे जाले, एस्केप जाले. तातूंतले 2 जाण बरे आसा. एकट्याक स्लायटली इंजर्ड आसा, ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला. बरो आसा तो. जो कोण ट्रॅप आसा ताका काम काडप चालू आसा. सगळ्यांत पयली जी ट्रेजेडी जाली आनी व्हडलो जो लँडस्लायड जाला हे खरेंच खूब वायट गजाल जी घडला. आनी कंटिन्युअसली फॉर लास्ट मोर देन 6 months I was after the contractor. I had a meeting with Honorable Chief Minister and so PWD Minister Sri Digambar Kamath, and I had briefed them everything. Just recently on 6th May with the entire PWD staff, they सगळ्यांक घेवन हांवें हांगा इन्स्पेक्शन केलेलें अलॉंग विथ द कॉन्ट्रॅक्टर. आनी तांकां हांवें वॉर्न केल्लेलें कित्याक बाबा हे 100% लँडस्लायड जातलो एकदां पावस स्टार्ट जालो काय. आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिल्लेले कित्याक बाबा बिफोर मनसून आमी हे कंप्लीट करतले म्हणून. आनी मनसून काल आमी पयलो पावस येयलो आनी कालच्या एका पावसान आयज आमी पळयता कितें हांगा लँडस्लायड जाल्लो आसा. आनी जो एक लेबरर आसलेलो तो हांगा एक एक्सपायर जाला. आनी बाकीचे 3 लेबरर, टोटल 5 लेबरर हांगा काम करताले. बाकीच्यांक मातशी मायनर इंजरीज जाल्या. बट आयज एक मनशाचे जीव गेल्लो आसा आनी हेजो जर कोण कारणीभूत आसा आनी
कोणाक जर आमी लायबल धरपाचें आसा जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टर. हांव जाणा हे कॉन्ट्रॅक्टरान ज्या हिसपान हे काम इतले स्लो हांगा चलिल्लें आसलेलें ते आमी पळयलां. ते सगळे PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा, रितीश आनी सगळे जाण आसा, तांकां हांव सदांच सांगतालो की बाबा इन्सिडंट जातलो म्हणल्यार जातलो आनी तेच्या लागून मेक फूल सर्कलच्यान वयर पर्यंत आमी इन्स्पेक्शन केल्लें. Good afternoon. A retaining wall was being constructed by NHPWD to ensure that landslide would not happen. There was a stretch of 2 kilometers where in that area they have identified certain spots where landslide was supposed to happen, and the work has commenced like few months back. Excavation was completed like 8 days back. However, because of yesterday's rain, they were not able to do the steel railing and other work. Now today, when the laborers have entered their property to do the steel railings and other carry on with the rest of the work, because of yesterday's rain and the instability caused because of the rainfall, the soil has come down, and that is why the person got trapped in between. And unfortunately, one person is deceased, and other one person is taken to the hospital. He's having minor injuries. So we have given instruction to PWD to ensure that this work is being completed in a time-bound manner before the monsoon, in another 1 week or 2 weeks. And in the entire stretch also, we have asked them to ensure the steel railing and other precautionary measures are being installed in another 1 or 2 days, so as to ensure that no other casualties or risks are being caused. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान किरण बोरकार. आरजी मदले कोंफुसांव सोंपपाचे कसलीच चिन्हां दिसनात. हो विशय चर्चा करपाक RGPचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी पदाधिकाऱ्यां वांगडा सोमारा बसका आपयल्ली. मात ह्या बसकेक चर्चेक हजर रावपाक RGPचे आमदार विरेश बोरकार हांणी न्हयकार दिलो. मजगतीं विरेश बोरकार केन्ना चर्चा करपाक सोदतात तेन्ना आमी तयार आसात अशें मनोज परबान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. मनोज परब आनी आमदार विरेश बोरकर हांच्या मदीं सुरू आशिल्लो संघर्श थांबोवपा खातीर पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीन सोमारा सांजेर पणजे पक्षाच्या मुख्यालयात एका विशेष चर्चेचें आयोजन केलें. मनोज आनी विरेश बोरकर हांचे मदीं चलिल्लो वाद सोंपोवपाक पक्षाचे केंद्रीय कार्यकारी समिती सोमारा सांजवेळार पक्षाच्या पणजेच्या मुख्यालयात जावपी आमदार विरेश बोरकार हांकां आमंत्रण दिलें. 3 ते 7 वरां मजगतीं बोरकार हांचे सयत 3 पदाधिकारी आनी पक्षाचे मुखेली मनोज परब, विश्वेश नायक हांचे मदीं चर्चा जावन तडजोड जावपाची आशिल्ली. मात बोरकार हांणी केंद्रीय समितीचें आवाहन भायर रावन बसकेक वचपाचें न्हय असो निर्णय घेतिल्ल्याचें गोमंतका कडेन उलयतना स्पश्ट केलें. तांणी हे विशीं पक्षाच्या अध्यक्षाक ईमेल केलो. आमदार विरेश बोरकार हांणी ईमेलांत मांडिल्ले मुद्दे सोमारा दनपारां 3 ते 7 ह्या वेळार हजर रावपाचें पत्र मेळिल्ल्याचें मान्य केलें. मात ह्या वेळार पूर्व नियोजीत म्हत्वाच्या चर्चेत वांटेकार जावपाचें आशिल्ल्यान हजर रावपाक मेळचें ना म्हूण स्पश्ट केलें. राजकीय वेळ आनी घड्याळाची वेळ वेगळी आसता असो उल्लेख करत राजकीय चर्चांक थारावीक वेळेची मर्यादा नासता अशें विधान केलें. तशेंच सद्याचो कार्यक्रम पुराय जाले उपरांत फावो त्या वेळा विशीं परस्पर एकमत जावप चड योग्य थारतलें अशेंय तांणी सांगलें. आपूण पुराय आदर, कटिबद्ध आनी पक्ष संघटने कडेन स्पश्ट भुमिका दवरता अशेंय तांणी स्पश्ट केलां. उशीर म्हळ्यार अंतर न्हय अशें सांगून बसकेक कळाव म्हळ्यार पक्षा पासून पयस रावप न्हय असो संदेशूय तांणी दिलो. तशेंच गोंया खातीर लढटना संघर्शाक तोंड दिवचें पडलें तरी आमी फाटीं सरचे नात अशे तरेच्या शब्दांत आमदार विरेश बोरकारान लोकांक भावनीक आवाहन करपी पोस्ट आपल्या फेसबूक पेजी लेगीत घातलो. मजगतीं विरेश बोरकार केन्ना चर्चा करपाक सोदतात तेन्ना आमी तयार आसात. ताका आपले वांगडा अजय खोलकर आनी विश्वेश ह्या तिगाय बरोबर एकठांय चर्चा करपाची ना जाल्यार ते तांणी सांगचें. ताच्या पसंतीच्या 2 व्यक्ती बरोबर चर्चा करपाक तयार आशिल्ल्याचे RGPचो अध्यक्ष मनोज परबान पत्रकार परिशद घेवन सांगले. काल आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमी सांगलेलें की आमचो जो आमदार आसा ते आमच्या विरेश बोरकर आमदाराक आयज आमी आमचे जे ऑफिस बेरर्स आसा म्हणजे आमी आमचो पार्टी सेक्रेटरी विश्वेश नायक, ट्रेजरर अजय खोलकर तांकां मेळपाक तेणी येवचो म्हणून. पूण आमी ताका काल सांजो तुमच्या थ्रूच आमी ताका मेसेज दिल्ली, मागीर आमी ऑफिशियल ईमेलूय ताका केल्लो. पूण आयज दनपारां 12:46 PM म्हणजे अरावंड 1 सुमार दनपारां ताचो रिप्लाय येयलो आमकां की तो आउट ऑफ गोवा आसा म्हणून आनी ताका येवपाक मेळचें ना आनी ताचो फुडलो जो टायम आसा तेची अवेलेबिलिटी आसा तेची अवेलेबिलिटी तेजे ऑफिसांच्यान आमकां पार्टेक कळयतलें म्हणून, म्हणजे तेजें ऑफिस आमकां कळयतलें
आनी तेजे कितें तरी प्रायर कमिटमेंट्स आसा आनी जो पॉलिटिकल टायम आसा आनी क्लॉक टायम हो दोनूय डिफरंट असल्या कारणान तेका हांगा येवपाक मेळोंक ना म्हणून तिणी आमकां सांगलेलें आसा. सो आमी रावले हेचेर, आमी मागीर आमची मिटींग घेतली, आमी डिस्कशन केलें आनी आमी तेका आतां जस्ट आमी तेका रिप्लाय केला आनी तेका सांगला की तेचो केन्ना टायम आसा तो टायम बेगिनांतल्या बेगीन आमकां तेणी दिवचो, कित्याक हो मॅटर जो आसा हो खूब सिरियस मॅटर आसा आनी हो जो इश्यू चल्ला तो आमकां जाता तितले बेगीन रिजॉल्व करपाक जाय, जेर कितें तें सोल्युशन काडपाक जाय. सो आमी आमदाराक बरयला की तेच्या ऑफिसाक तेणी सांगचें की जाता तितले बेगीन तेणें आपलो टायम आमकां अवेलेबिलिटी आहा ती कळोवची, सो दॅट आमी त्या दिसा प्रेझंट रावन ती मिटींग घेवन कितें आहा कितें ना तेजेर जाता तितलें एक बरें सोल्युशन काडपाचें म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारान मॉन्सून पूर्व तयारी खातीर दोनूय उपजिल्लोधिकाऱ्यांक वट्ट 5 लाखाची निधी वाटप केला. पंचायती खातीर 35 ते 40 हजार रुपया, नगरपालिकाक 60 ते 70 हजार रुपया, जाल्यार पणजी महानगरपालिकेक 1.10 लाख ते 1.20 लाख रुपयांची निधी वाटप केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिली. मजगती उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्या खातीर सुमार 4 कोटी रुपया आनी दक्षिण जिल्लोधिकाऱ्या खातीर 3 कोटी रुपयांची निधी मंजूर केला. ही निधी पंचायत, नगरपालिका आणि उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी पावसा पयलींच्या तयारी खातीर उपेग करप गरजेचें आसा, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पंचायती, म्युन्सिपालिटी हांच्यांनी बी आपल्या लेवलाचेर अशा पद्दतीची सगळी प्रिपेरनेस करची पडटा, इन्क्लुडींग सामान्य मनीस तेणी सुद्दां म्हणजे थोडीशी जर काळजी घेतली आसत जाल्यार आमी म्हणटा की फुडली जिवीत हानी जावपाक जाय ती सहसा जावची न्ही, हाज्या खातीर आमी प्लॅन करता. इन्क्लुडींग म्हणजे आयच्या मिटिंगेंत आमी वेगवेगळ्यो इनिशिएटिव्स एट बोथ द कलेक्टर लेवलाचेर घेतल्या. म्हणजे आमी ताच्या खातीर डेप्युटी कलेक्टर्स पयल्यान पयलीं म्हणजे आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू संदीप जेकीस हांणी मिटींग घेवन बाकीचे सगळे तालुका लेवलाचेर आनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर दोनूयकूय प्लॅन केल्ले आसा. आमी दोनूय सगळ्या डेप्युटी कलेक्टरांक हाच्यार 5-5 लाख रुपया ऑलरेडी तांच्या कडेन दिल्या. ताज्या भायर आमी फॉर द पंचायतीक 35,000 to 45,000 पंचायतीक दिल्या. फॉर द C class and B class and C class 60,000 to 70,000 फॉर द क्लास B म्युन्सिपालिटीज आनी 1,10,000 to 1,20,000 फॉर द कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ द पणजी आनी बाकीच्या हांच्या खातीर दिल्ले आसा. ऑलमोस्ट आमी 4 कोटी रुपया कलेक्टर नॉर्थ आनी 3 कोटी रुपया कलेक्टर साउथ, 2 कोटी रुपया कलेक्टर कुशावती हांच्यांनी डिस्ट्रिब्यूट केल्या. हे पयशे जे आसा हे पंचायती, म्युन्सिपालिटी आनी डेप्युटी कलेक्टरांनी स्पेंड करपाक जाय, म्हणजे वेगवेगळे मान्सून प्रिपेरनेस करपा खातीर. तांच्यांनी आनीक आपल्या खातीर जर एमावंट लागता आसता ते मान्सून प्रिपेरनेस करता आसतना जाल्यार दोनूय कलेक्टरा खातीर तांच्यांनी सांगचें आनी एप्लाय करचें आनी तेंच्यांनी एडिशनल जे आसा पळय ते घेवचे. सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान तेंचो स्टॉकींग ऑफ द एडिक्वेट बेजीक एसेन्शियल सप्लाय तेंच्यांनी दवरलेले आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान फॉरेस्ट फायर मॅनेजमेंट आनी बाकीची प्रिपेरनेस त्या अनुसार तेंच्यांनी सगळी केल्या. विशेष स्पेशली विथ द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ज्या ज्या जाग्याचेर खूब मोठ्या प्रमाणात उदक साचून भरूं शकता ती सगळी प्रिपेर्डनेस तांच्यांनी केल्या. आनी तेंच्यांनी बाकीच्या PWD डिपार्टमेंट आनी बाकीच्यांकूय बी इन्स्ट्रक्शन्स त्या प्रमाणे इश्यू केल्या. स्पेशली विथ द डायरेक्टर पंचायत आनी डायरेक्टर म्युन्सिपालिटी हांकां आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिला, कारण तांकां आमीय पयशे दिल्या. तांच्यांनी आपल्याय फंडांतले पयशे अशा कामा खातीर मोडूं येता, त्या ती तेंच्यांनी कामां कितें कितें केलां तेंचो प्लॅन जो आहा तो तेंच्यांनी घे म्हणून सांगला. टायमली डिसिल्टिंग ऑफ द ड्रेनेजीस, गटर, नाला, लेक ह्यांनी वॉटर बॉडीज ह्यो जर केल्यो जाल्यार खूब जाग्यार येवपी वूर आनी उदक साचपी हें कमी जावपाक शकतलें. रेग्युलरली मॉनिटरींग ऑफ द डॅम्स आनी बाकीचे सगळे जे आसा पळय न्ही हे आमचे WRD डिपार्टमेंट हे टायम टू टायम करतले. दे आर डेप्युटींग स्पेशली इंजिनियर्स थंयसर ते डेप्यूट करून दवरता. DMAकूय ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की तेंच्यांनी बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान क्लिनींग आनी हे ते करचें म्हणून. फिशरीज डिपार्टमेंट तेंच्यांनी बोट ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो फिशींग बॅन कारणान तेंच्यांनी बोट भायर धाडच्यो न्ही, आनी मीन वायल कोणी गेले आसत जाल्यार VHF सेट तांच्या कडेन आसप हें कम्युनिकेशन कंपल्सरी आसा. नीट पेपर फुटी प्रकरणात CBIन लातूरच्या फामाद RCC कोचिंग क्लासीचो संचालक शिवराज मोटेगांवकाराक पुण्यांतल्यान अटक केली. ते ह्या पेपर फुटी रॅकेटांतले म्हत्वाचे वांगडी आशिल्ल्याचे तपासात उक्ताडार आयला.
मोटेगावकर हांणी हेर दुबाविता वांगडा मेळून परीक्षेच्या 10 दीस आदींच प्रश्नपत्रिका आनी उत्तरां मेळयिल्लीं. 14 मेक सीबीआयन लातूर वाठारांतल्या ताच्या घराचेर धाड घातली तेन्ना ताच्या मोबायलांत नीट परीक्षेचो पेपर लीक जाल्लो पेपर सापडलो. जीएमसी आनी जिल्लो हॉस्पिटलांनी सोरोप जाविल्ल्या एंटीवेनम हे वखद उपलब्ध आशिल्ल्याचे माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. प्राथमीक भलायकी केंद्रांनी हे वखद उपलब्ध आसा की ना हाची संचालका कडेन चवकशी करची पडटली अशेंय मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. जंय जंय गरज आसतली थंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्यान मुळाव्या भलायकी केंद्रांत हे वखदाची पुरवण करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हवामान खात्यान जारी केल्ल्या अदमासा प्रमाण राज्यात 18 आनी 19 मे दिसात पावसाचो येल्लो अलर्ट आसतलो. ह्या दोनूय दीस गोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय लेगीत खात्यान उक्तायल्या. मजगती 18 मे दिसाक पेडणे, दिवचल, सत्तरी, धारबांदोडा आनी सांगे वाठारांत गडगडा सयत पावस हाजेरी लायतलो असोय अदमास आसा. आता भायल्या राज्यांतल्योच भाजयो गोंयांत येता अश्यो ना, तर गोंयच्या भाजयो सुद्धा राज्यात पुरवण जावपाक लागल्यात. गोंयांत अंदू साबार हंगामी भाज्याचे बरे पीक मेळिल्ल्यान भेंडे, वालपापडी, वांयगी सारकिल्ल्या भाज्यांची पुरवण आता कर्नाटकाच्या बाजारात जावपाक लागल्या. गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळा प्रमाण सुमार 4 ते 5 टन भाज्याची पुरवण पयऱ्यान बेळगांवां जाता. भाजी भायल्या राज्यांत धाडच्या पयलीं राज्या अंतर्गत आशिल्ल्या बागायतदारांनी तशेंच होलसेल मार्केटांनी पयलीं पुरवण करतात अशें गोंय राज्य फलोत्पादन महामंडळाचे संचालक चंद्रहास देसाय हांणी सांगलें. गोंयांत आपाच्या कार्यकर्त्या फाटल्यान ईडीच्यो धाडी घालपाक भाजपाचो हात आशिल्ल्याचो आरोप आपाची गोंय प्रभारी आतिशी मालेनान केला. अस्तंत बंगाल आनी भाजपा उपरांत भाजपा गोंयांत आम आदमी पार्टीचो डेटा फारोवपाक सोदता असो आरोप आतिशी मालेनान केला. गोंयांत भाजप सरकाराच्या भ्रष्टाचाराक लोक बेजारल्या आनी आपाची लोकप्रियता गोंयांत वाडपाक लागल्या. हाकाच लागून भाजपान आपाच्या कार्यकर्त्यांच्या घरां ईडी लायिल्ल्याचो आरोप आतिशी मालेनान केला. पूरे देश ने देखा कि किस तरह से बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ ईडी का प्रयोग किया. जो एजेंसी आईपैक टीएमसी को चुनाव लड़वा रही थी उसने काम करने वालों को जेल भेज दिया. टीएमसी के सारे संगठन का डेटा ईडी के माध्यम से चुरा लिया गया. चुनाव से पहले चुनाव खत्म हुआ, सब लोगों को जेल से छोड़ दिया गया. और बंगाल के चुनाव के बाद अगला हमला पंजाब पर शुरू हुआ. पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पे रेड शुरू हो गई. जो नेता बीजेपी में कूद गए, बीजेपी में भाग गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
पर संजीव अरोड़ा जैसे नेता जिन्होंने बीजेपी में जाने से मना कर दिया, उनको जेल में भेज दिया गया। और अब पंजाब के बाद अगला नंबर गोवा का आ गया है। क्यों? क्योंकि बीजेपी को पता है कि गोवा में बीजेपी की सरकार से यहां के लोग नफरत करते हैं। उन्हें पता है कि आने वाले फरवरी के चुनाव में गोवा के लोग उनको निकालकर बाहर फेंकने वाले हैं, और उनको दिख रहा है कि गोवा में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। और इसी कारण से आज सुबह से आम आदमी पार्टी के गोवा सह प्रभारी दीपक सिंगला जी के घर पर ईडी की रेड चल रही है। वहां पे 15 ईडी की गाड़ियां खड़ी हैं, 50 ईडी के अफसर खड़े हैं। यहां पर गोवा में भी हमारे कार्यकर्ताओं के घरों पर ईडी की रेड चल रही है। एक आम कार्यकर्ता के घर पे एक संगठन के प्रभारी पर ईडी की रेड क्यों करी जाएगी? संगठन का डेटा चुराने के लिए। जैसा ईडी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सारे संगठन का डेटा बीजेपी को दे दिया, आज वही कोशिश गोवा में की जा रही है कि आम आदमी पार्टी के संगठन का सारा डेटा चुराकर कि किस गांव में, किस पंचायत में, किस शहर में, किस म्यूनिसिपैलिटी में आम आदमी पार्टी के कौन कौन कार्यकर्ता हैं, वो क्या क्या जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, किस किस तरह से वोटरों से जुड़े हुए हैं, इस संगठन के डेटा को चुराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं बीजेपी वालों को बता दूं कि आम आदमी पार्टी तुमसे डरने वाली नहीं है, ईडी की इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। और आज गोवा के लोग सब देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले 15 साल में बीजेपी ने गोवा का बंटा धार कर दिया है, यहाँ के लोगों को परेशान कर दिया है। अब ईडी भी गोवा में बीजेपी को बचा नहीं सकती है। गोंयांत अपघाताचो सत्र सुरूच आसा। मोरायले कुडचडे एका कारीचो भिरांकूळ अपघात जालो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कार चालकाक किरकोळ दुखापत जाली, मात गाडयेचे बरेच लुकसाण जाले। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। उच्च रक्तदाब म्हणल्यारूच हायपरटेन्शन हे स्ट्रोकाचे म्हत्वाचे कारण आशिल्ल्याचे गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या न्यूरोलॉजी विभागाची मुखेल दोतोर टेरेसा फरेरा हांणी सांगले। जीएमसी दर दिसा स्ट्रोकाची कितलीशीच प्रकरणां दाखल जातात। रक्तदाब नेमान तपासून नियंत्रणात दवरपाची गरज तिणें उक्तायली। सुमार 70% लोक रक्तदाबाकडेन संबंधित असतात। उच्च रक्तदाबाक लागून मंद चलप, गजाली विसरप आनी हेर गंभीर समस्या निर्माण जावंक शकतात। देखून 20 वर्सां उपरांत दर एकल्यान नेमान आपलो रक्तदाब तपासप अशें दोतोराचें म्हणणें। फोंड्या खडपाबांद वाठारांतल्या टी जंक्शनाचेर येरादारी सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाला। ह्या वाठारांत डिवायडर नाशिल्ल्यान गाडयो चलोवपी आनी रस्त्यान चलत वचप्यांक अडचणीक तोंड दिवचें पडटा। शाळेच्या वेळार ह्या वाठारांत येरादारीची कोयडी निर्माण जाता, देखून अपघाताचो धोको वाडला। संबंधीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। हांव आसा खडपाबांदार एंड म्हाजे फाटल्यान आसा खडपाबांद टी जंक्शन नियर आल्मेदा स्कूल, which is one of the most important and used junction. Despite it is used so much, it lacks proper traffic island or road separation system. So जे आमी पळोवपाक शकता की जो जंक्शन आसा हांगा
तो सारको भशेन 2 लेन डिवायड करना, जेका लागून जेन्ना खूब ट्राफीक आसता ऑर एल्स जेन्ना पीक आवर्स आसता तेन्ना दोन्ही वाटेंतल्यान गाडयो येता, विच मेक्स इट व्हेरी रिस्की फॉर बोथ द व्हेकल्स गोईंग. सो पळय आतां तुमी पळोवपाक शकता कितें जी रायट सायडीच्यान गाडयो येता ती लेफ्ट लेनीन घुसता, जी लेफ्टांतल्यान येता ती रायटांतल्यान घुसता. एंड जशें आमी पळोवपाक शकता की जी रायट लेनीची गाडयो आसा ती लेफ्ट लेनीन वयता एंड जी लेफ्ट लेनीची गाडयो आसा ती केन्ना केन्ना रायट लेनीन येता. एंड इट्स ऑल बिकॉज हांगा एक ट्राफीक आयलैंड ना ऑर road divider na, which makes it confusing for the people who drive. And are we waiting for an accident to happen? And hanga खूप time just head-ons jata वाचला. So it's a request to the authorities to look after this problem and solution we asa आमच्याकडे, which is building a traffic island or road dividers. This is Saishma Naik. सांग्या म्हालांतले 11 म्हयने उदकांत बुडिल्ले कुर्डी वाठारांतले सोमेश्वराचें देवूळ भाविकां खातीर आतां परतून उक्तें जालां. हें देवूळ फक्त मे म्हयन्यांत उक्तें आसता. देवाचें दर्शन घेवपाक आनी सुंदर सैम पळोवपाक भाविकां सयत पर्यटकांची गर्दी दिश्टी पडटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 24 मे ह्या दिसा सोमेश्वर देवाचो वर्धापन दीस मनयतले. सकाळी पुजा भजन उपरांत महाप्रसाद आसतलो. तशेंच 31 मे दिसा सेक्रेड हार्ट ऑफ जेजस चॅपल फीस्ट मनयतले. शारी उदरगत खात्यान क वर्गातल्या नगरपालिकांक पगार आनी पेन्शनाच्या फायद्या सयत ताचे कार्यकारी आनी प्रशासकीय खर्च भागोवपा खातीर 7 लाख रुपया वर्सुकी अनुदान दिवपाची येवजण जाहीर केल्या. अनुदान प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांच्या पगार आनी पेन्शनाच्या प्रमाण आसतलो. हे अनुदान फक्त जांचो पगार वर्सुकी 50 लाख रुपया आनी वर्सुकी पेन्शन 25 लाख रुपया मेरेन आशिल्ल्यांकूच मेळटले अशें कळटा. आर्थीक अडचणीक लागून ह्या नगरपालिकांक कर्मचाऱ्यांक वेळार पगार दिवप खूब फावटी त्रास जाला. ते भायर पेन्शन वितरणात परत कळाव जाल्ल्यान निवृत्त कर्मचाऱ्यांक व्हडा प्रमाणात आर्थीक असुरक्षीतताय निर्माण जाल्या. ही येवजण 5 वर्सां खातीर वैध आसतली खंय. खासा करून कमी पगार आनी पेन्शनाचे फायदे वेळार दिवपाक मजत करप, आर्थीक स्थिरताय सुनिश्चित करप ह्या येवजणेचो हेत आसा. पयल्याच खेपेक वापरिल्ले रांदपाचें तेल आतां बायोडिझलांत रिसायकल करपाची येवजण गोंय सरकारान आंखल्या, जाका लागून गोंयचे आयात केल्ल्या इंधनाचेर आदारून रावप मातशें उणें जातलें. फाटल्या 4.5 वर्सांत गोंयांत 9 लाख किलो वापरिल्ले रांदपाचें तेल तयार जाल्ले जे बायोडिझलांत रुपांतरीत करपा खातीर ऑस्ट्रेलियेक निर्यात केल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.